मडगांवच्यान सुरवात करूया. हांव परत सांगता, दीज आर टेंटेटिव्ह फिगर्स. अजून मेरेन फायनल फिगर्स आयिल्ले ना, बट +-5% आमी हे दवरला. बट मडगांव जर पळयलें, द पर्सेंटेज मोर ऑर लेस रिमेन्स सेम 2012, 2017, 2022. फातोर्डा पळोवया कितें आसता तें. फातोर्डाची जर पर्सेंटेज पळयली जाल्यार इट इज मोर ऑर लेस रिमेन्स सेम. 2012, 2017 सिमिलर 2 ते 3% फरक आसा, नॉट मोर दॅन दॅट. मुखार नुव्या पळोवया. नुव्या जर पळयलें, अगेन सिमिलर झोन. नुव्याक पळोवया. बाय मिस्टेक आय थिंक वी हॅव गॉट कोर्तालीम. नुवें पळोवया एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट हे नुव्या. नुवेची पर्सेंटेज पळोवया एंड देन वी विल गो अहेड टू कुर्तोरी. ओके, कुंकोलीम पळोवया. कुंकोली इज अगेन सिमिलर झोन म्हाका दिसता. कुंकळी पळयल्या सुद्दां 77, 81. तोच 2 ते 3% फरक विच कॅन चेंज वेन द फायनल फिगर्स कम, बट इट इज इन द सेम झोन. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया खंयची आहा ती. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती वेळ्ळी. अगेन वेळ्ळी लुक्स लायक इन अ सिमिलर झोन. सेम झोन 75, 77 चड फरक कांयच दिसना वेळ्ळी भितर. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया सालसेतींतली खंयची आहा ती. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावली. अगेन बाणावली इज इन द सिमिलर झोन. 74, 76, 74, 76 सेम झोन. तातूंत भितर कांयच फरक ना. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. आय थिंक नावेली. नावेली जर पळयलें, अगेन सिमिलर पर्सेंटेज, नो चेंज विज लास्ट 2 इलेक्शन्स. चड फरक कांयच ना. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया सालसेतींतली. ती म्हाका दिसता इज नुवें आनीक कुंकोलीम वी हॅव सीन. आय थिंक नुवें इज द नुवें आनी कुर्तोरी आर द ओनली 2 constituencies that are there. But more or less Nuvem and Curtorim are the only 2 constituencies. But I think those percentages will come to us in a while. But looks like a similar trend across Salsette if you see the percentages. And yeah, when Nuvem and Curtorim, I am told the trend is similar percentage wise of last 2 elections. Also we will get that in a very small period. Curtorim and Nuvem. कुर्तोरी आणि नुवें. या मनोज स्टार्ट. सालसेत पयल्या कितें दिसता? सालसेतान गेल्या वेळाचेर काँग्रेसान बरें काम केल्लें थंय आनी काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट्स जिखून आयिल्ले. कंपॅरेटिवली बीजेपीच्या एकूय मनशान थंय खातो खोलूंक नाशिल्लो गेल्या वेळाचेर. सो ह्या टायमाचेर कितें जाता, द सेक्युलर वोट जो आसा तोच मदींच खंय तरी स्पिन जाता असो दिसता. म्हणजे सिन्स देर आर नंबर ऑफ पार्टीज, TMC आसा, आतां काँग्रेसाचे थोडे लोक इंडिपेंडंट म्हणून आतां कॉन्टेस्ट करतले. काँग्रेसाचो कुंकळे BJP काँग्रेस कॅन्डिडेट BJP म्हणून कॉन्टेस्ट करता. वेल्ली काँग्रेस कॅन्डिडेट NCP म्हणून करता. बाणावले जो राष्ट्रवादी काँग्रेस आसा तो आतां TMC जाला. आनी ह्या पद्दतीन हो अदला बदल जाला. सो इट द सिच्युएशन इज मोर ऑर लेस द सेम. लास्ट टायम थंय BJP कांयच प्लस नाशिल्ले. ह्या टायमारूय थंय BJP खंयचीच प्लस अशें खंय दिसना. आनी मुख्य 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाचेर आमचें लक्ष वता, जे सामके हेवी प्रोफायल कॉन्स्टिट्युएन्सीज जाल्यो. मडगांव, इट सीम्स लायक द वोटींग पर्संटेज इज नॉट चेंजिंग आनी द करंट MLA देर इज एन पॉसिबिलिटी दॅट ही मे बी द चीफ मिनिस्टर म्हणून त्या पद्दतीन मतदान. आनी मुख्य म्हणजे फातोर्डा मतदारसंघान जंय गोवा फॉरवर्डाचो कन्सिस्टंटली 2 वेळा जिखून आयला आनी थंय व्हडलीशी काय चलबिचल दिसना ऑन एटलिस्ट विथ रिगार्ड्स टू द वोटींग पर्संटेज. सो इट डज नॉट सीम टू बी वॉट यू से एनीथींग प्लस फॉर द BJP. थंय अशेंच वातावरण कशें दिसना. आनी काँग्रेसाकूय ते प्लस कशें दिसना, कारण काँग्रेसाचे कितलेशे कॅन्डिडेट जे सेक्युलर वोटान स्प्लीट जाल्ले मुळे दुसरी कडेन इतरत्र खंय तरी वचूंक शकता. सो इलेक्शना नंतरूच सालसेतची दिशा आमकां सारकी दिसता. ओके, राधाबाब तुम्ही कशें पळयता सालसेती कडेन? See, in Salsette, I think there should be no doubt that Digambar has won Margao. I am saying so because BJP is one constituency where BJP couldn't find a candidate. They had to send Babu from Penn to here. So they couldn't find a winnable candidate. So he's winning. Secondly, Fatorda also, as I have said, Vijay is very well organized. I don't see how he can lose unless there's a drastic, change, which is not, I have not seen, because I live in that area. It appears that these 2 seats are already with the Congress. Now the problem is in the other 6 seats. Now Navelim is going to be very, very interesting. It is the only seat in Salsette where
BJP could win. I am not saying they are winning because there are so many strong candidates there. There is Valanka, there is Pratima, there is BJP, and there is Pratima. Yeah. So all are very strong candidates, and either way anyone could win. That is the way I would look at it. Okay. Then same thing in Benaulim also. Yeah. Very multiple contests, Velim, all these constituencies. I think strong. that's the point. Clear for that's the point. What is happening with Salsed is See, the Salsed- citadel of Congress is split now. Is split. That's what you're saying. Yeah, but Yeah. the thing is like this. I would say Cuncolim, Margao, Nuvem should be through. Yeah. Fatorda, I still feel there is a contest, but Vijay is a front runner. Same thing in Velim. There is a very serious contest. Navelim, of course. Curtorim, there is a very serious contest between regional and Congress. Benaulim, of course, is a three-way contest. So the anti-BJP wave has been halted by both AP and TMC in Salsit. Yeah. Okay. I'll go to straight away to Sunil. Sunil, Salset, तुमचो गड पण ही जी स्प्लिट आसा जी सुरवातीसान आमी उलयता ती तुमच्या गडारच दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता सालसेतीन ही स्प्लीट आसप नवी गजाल न्हय. सालसेतीन प्रत्येक इलेक्शनाक स्प्लीट म्हणटा ती आसतात. थोडी फॅक्शनां म्हणटा ती आसतात. तुमी फाटली 4-5 इलेक्शनां काडून पळया. सालसेतीन सदांच एक्सपेरिमेंट करपाचे बीजेपी ट्राय करता कित्याक तांकां तें अकाउंटूच ओपन करूंक जायना. कोण ना कोण आसता थंय एक्सपेरिमेंट करपाक आनी तांकां मेजर ऑपोजिशन पार्टीचो फाटल्यान बॅकअप आसता. पण म्हाका दिसता जे आमी वोट शेअर पर्संटेज सुद्दां जी चेंज जायनासतना हांगा पळयल्या सामकी क्लियरली. पळय मारगांव clean sweep. Fatorda, I am telling you, our alliance partner Vijay Sardesai will win there. Nuvem, Congress is winning. Cuncolim, we are retaining our constituency because we had won last time. Benaulim, yes, there is, let's see what happens, but it is traditionally a Congress stronghold. Navelim, we are winning. Curtorim and Velim, we will be sweeping. And I will not be overconfident in saying that this time, Salset, we will get all the constituencies. Okay. आणि त्याच्यावर डिस्कशनच करपाचे ना. बरें, बीजेपी विल बी इन अ मिजरेबल Siddesh- पोझिशन ओवर देयर. Siddesh, do you agree with that? You are splitters or you are winners? Siddesh. तो गड उरून तो आतां आपाचो कॅपिटल जातलो. 10 तारखेर क्लियर कट जातलें कितें आसा तें. जशें म्हणटा की आमी आतां मडगांव फातोर्डा हें बट बेनावली वेळ्ळी कुर्तोरी आनी सामकेस कुंकोलीम नावेलीम ते आसतलेच न्ही. सो ऑलमोस्ट सगळी विसरलो तूं म्हणटा आनी याद करून दिलो तुका. सालसेट विल बी द कॅपिटल ऑफ आप आणि हे रिझल्ट क्लियर आसतले आणि आप विल मेक अ स्ट्रॉंग होल्ड ओवर. आय थिंक वन मॅन हू इज स्मायलिंग सामको मनांतल्यान तो गिरिराज हें आयकतकीर सारकें. गिरिराज खरेंच बरें गिरिराज हें पळयतकीर तूं खरेंच सामकें मनांतल्यान बरें दिसपाक लागला. शेवटाक कोण हसतलो कोण रडटलो कळटलें. पण सद्याक तरी तुका हांसपा सारकी परिस्थिती आसा म्हणटा. सद्याक तरी म्हाका दिसता की फातोर्डा मडगांव नावेली आणि कुंकळी these 4 seats don't rule BJP out. I am not saying we may win all 4 but कितें तुमी सगळ्यात जाण जर सालसेतीचेर असो हात मारपाक सोदतात. कित्याक सांग इवन कुंकळी इवन नावेली. Look sir, Radha Babu is your biggest ally today on this. I know. I mean, see, today I think it will be historic in at least my career that I have agreed with most things that Radha Babu has said. Yes, absolutely. But having said that, I don't know. Today somehow Manoj Babu is up to hurting me. तो झाला The कशाने tables have turned probably after the election. तो तीर मारता आणि तो डायरेक्ट म्हाका लागता. ही सेड Yeah. काँग्रेसीचे सेक्युलर वोट डिवायड जाता म्हणजे आमकां वोट मारणारे वोटर कम्युनल. हे म्हाका दिसता खंय तरी दिस इज unfair to our voters. I believe you were our voter once and you still might be. No. For Lok Sabha certainly yes. But on a very serious note. Congress or at least the panel here agrees that the Salsit is split. Correct. Does that give you a lot of confidence when you look at the overall picture that even if the tide or the trend is against you, it is certainly not bolstering Congress? Is that what you are saying? Absolutely. I think, see, that as far as Salsit is concerned, we have to accept
See, even Naveli, for example, I mean, it is not a seat that you will look at winning by putting up a candidate on your own. And I think that four-way split today, so Ullas, all he has to do is maybe do what Alina did in Curtorim last time. ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग हांव अजून सांगता इलेक्शन कमिशनाची प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसा बट अजून आमकां टेंटेटिव्ह फिगर्स येतात द टेंटेटिव्ह फिगर इज वॉट वी हॅव बीन टेलिंग यू सिन्स बिगिनिंग ऑफ द शो इज द पर्सेंटेज मे क्रॉस 80%. आता 80% क्रॉस जाता ती 81 जातली काय 82 जातली हे आमकां खबर ना बट 80% पर्सेंटेज क्रॉस जावपाक शकता इज वॉट वी आर हियरिंग रायट नाउ. That is a good news. That is a good news. Let me make Giriraj happy. Yeah. आणि तुमकां No, I'll take the block and I'll come to you. Last block घेऊया, then I'll come to you.